काणकोण रेल्वे स्टेशनाच्या रेल्वे ट्रेन्स थांबवप हो एक विषय गेले अनेक महिने काणकोणाक एक ज्वलंत विषय पण आशिल्लो आणि त्या विशया संदर्भात आम्ही पाठपुरावा करतले, पण पाठपुरावा करून सुद्धा ताजे रिजल्ट येनाशिल्ले आणि त्यामुळे आज प्रत्यक्षात आम्ही दिल्ली येऊन रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकां मेळ्ळे आणि या विशया संदर्भात एक सखोल चर्चा आम्ही केली आणि ते करतकच तांकांय ताजे गंभीर लक्षांत आयलें आणि तातल्यो ज्यो 3 ट्रेनी आशिल्ल्यो ज्यो तिनूय ट्रेनी थांबच्यो असा आमचो आग्रह आशिल्लो, पण तांणी तातूंत 2 ट्रेनी पयल्यो सुरू करप ही तांणी मान्यता दिल्ली आसा आणि तिसरी ट्रेन आसा ती फुडें 1-2 महिने की 3 महिन्यांनी करूं येता अशा तरेचो तांचो मत आसा। त्यामुळे म्हाका दिसता की ज्या तरेन आज मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो आणि नॉर्थ सायडीन आमचें ट्युरिझम सेक्टर जो आसा की तो डायवर्ट जावपाक लागला आसा आणि त्यामुळे अशा तरेच्यो जी ट्रेन आसा ती काणकोण थांबप ह्या अत्यंत काळाची गरज आशिल्ली। ही म्हजीच न्ही, सबंद काणकोणकार किंवा ट्युरिझम सेक्टरान जितले लोक आशिल्ले की तांचीय मागणी आशिल्ली।